बेश्टे एक ड्रेस घेयला फाल्यां लागोन ते स्मॉल मंगोल Til आणि Father Martin. Hi guys, welcome back to my channel. I hope you all are doing good. आणि तशी आम्ही बरे हाय. आम्ही शॉपिंग आयलेली हाय आता सध्या. बेजिओ पळय जाय हेल्मेट शर्ट आणि बाय हांव पळय. आणि एक्चुअली हांवें कॅमेरा बाकाय हाडून हाडलो आनी हांवें म्हणलें मागीर करूया ब्लॉग करी म्हणून. आनीक या सो एक्चुअली न्हू आमचे फाल्यां बाल्तीम आहा. सो ताका लागून आमी बाल्तिमा हें कोत्ताय लायक शॉपिंग कोत्ताय. आमचे एज युजल तें ओक्तार सगलें दाखय हेल्प करूं न्हू. वेरी गूड दाव पळय हा अशी. सो या गायज आमी घेताय कितें कितें पळयताय. आमी बेश्टे एक ड्रेस घेयला फाल्यां लागोन. पळोवया आनी एक हा म्हाका ड्रेस हांव नाका हुंयच घालपा तो. सो मातशें कन्फ्यूज कशें हांव बट लेट्स सी कितें घालपा तें. आनी हे सायडीन भुरग्यांचें बरें हा सारकें चेडवांचें लायक बरें दिसता सगलें पळोवपाक. बरें एक चेडवांचें बरें येयला पळय. आनी ते सायडीच्यान चेड्यांचें हा चेड्यांचें बरें येयलां सारकें. हा पळय अश्यो बेज्यो पळय हें बरें दिसली ते आतां बिचीर बा घालताय तो न्हू. राव तेका हेका नर्सरी घालपा हें घेवपा जाय टी-शर्टां हें हाय ना तेजी सगलीं गायज ती टी-शर्ट ते आख्खी लोवून दवरता. आख्खे टी-शर्टाचेर दाग आहाय. एक हिंगा तिंगा सगल्या दाग घालून दवरता तें आपण. आमी अशें करून शॉपिंग कोत्ता तेन्ना आमकां आमचे कोण सबस्क्रायबर्स मेवलेली. आनीक या थँक्यू गायज. हांव नाका ती हिंगा हूंय आसतली शॉपिंग कोत्ताय दिसता म्हाका. एक दोग जाण भुरगीं आहलीं सो तेणी येवन म्हाका जापायलें. सो थँक्यू तुका फॉर वॉचिंग आवर व्लॉग्स एंड मे गॉड ब्लेस यू. आनीक या अशें बरें दिसता कोणी येवन अशें करून जापायताय तेन्ना. हांव जाल्यार हांव तुमकां मागीर दाखयता तेंकां इफ दे आर यू नो ओके विथ इट. बाबा कितें घेवया आमी आं वयताय घेवया बाबाकू हां हें लायक जालें हापराकू तें धाकटें मुगो स्मॉल बाबाचें मुगो तें बाबा आतां बीग जाला. वयता नाका वयता स्मॉल मुगो हें ओन्ली 1 मंथाचेंच. आनी कितें लायक जाता हापरा पळय. हे बहुत दिसताय काय राव चोयत मुगो जायनाय चायना जायना चायना यो उठ पळय आतां पळय भुरगीं पोंडार पळय कशें शॉपिंग करता आपल्याक चोयत सांगून पळय. कितें पळयता गो कितें पळयता कितें सॅन्डल्स चोयता सॅन्डल्स मॅडम आतां सॅन्डल पोवंक लागल्यो. बॉयज पॅन्ट मुगो ती बॉयज पॅन्ट मुगो चेड्या पॅन्ट मुगो ती हापीज न्हू ती चेड्याच ती. आरशा आनी पळोवन वयता. बरें दिसलें जाये बिचीर वयता तें घाल्लो. आतां हॉलिडे आवय तितून गायल पळय रे. हें काड हें चेड्या मुगो पॅन्ट ती मोच जाता पळय रे तेका. सो गायज जालें आमचें शॉपिंग फायनली कंप्लीट. आतां आमी घरा वयताय. बेबीन आपल्याचें शॉपिंग केलें. म्हाका कितें शर्ट कितें घालूंक लायलो तेणी मंडे सो ताका लागून हांव व्हायट शर्ट हाडपा येयलोलो. आनी तेंचे बारीक कितशे तेंक शॉपिंग जाय आहलें तें केलें. आनी आतां हय आनी आतां कितें चोवया घरा कडेन. सो मामा कितें हेल्प कितें जाय जाल्यार तें हेल्प करतलें.
पोवयात किती. सो वेजूच फॅमिली हा आणि या गाईस सुद्धा घराकडे टेरनाची बाबाची बालती मा सो ताका लागून मामा घरा कडेन कितें रांदता तें कितें जाय काय चोय हेल्प. सो गायज लेट्स सी व्हॉट हॅपन्स. आमकां मिसाकूय वचूंक जाय सांजचें कित्याक फाल्यां आमी थिंग वयतलीं. एक्चुली आमी संडेची वयताय चड करून बट फाल्यां आमी सेरेमनी वयतलीं सो बॅप्टिजम सेरेमनी. सो ताका लागून आयज आमी मिसा वयतलीं सांजची लायक इवनींग आमची गोजन मीस आहा. आनी आयज कांय ना कशें स्पेशल पळोवया कितें जाता तें घरा कडेन. घरा पावले आमी केदो आनी बेबी बा जेवण बा दिलें आनी हांवें चिकन काफ्रियल टायप चिकन केलां. मसालो तो मसाला आहा पळय तो हांवें गोंयसून हाडपा लायलोलो सो म्हाका तो लायक काफ्रियल मसाला तो मसाला करून घालून सो ते भाशेन हांवें केलें तें चड इजी रोखडें जाता ताका लागून. आनी ते मागीर अशें करून ब्रेडान बा कितें खावपाचें ती लायट न्हू कित्याक भितर हॅपी आं बिनाय तशें बिनाय जिजस आहा बिनाय जिजस आहा जाल्यार कित्याक भितर तूं हाफीज गाडयेन एंजल आहा. हाफीज गाडयेन एंजल ताका गायड करता असो करून प्रोटेक्ट करता असो करून तशें बिनाय. ओके हॅपी कितें करता गो तें मामा हेल्प करता कुकिंग करून आं अशें चावता अशें चावता असं तेका गरम हा वयल्यान चाव. वेरी गुड Harper. टेस्ट करता ओके नाइस केलं आणि करू सो नाइस केलं नाइसू तिखा किती गो मातशी तिखा दिसता न्हू आं मामा दी पळय आं हिंग गरम हा हय थँक यू हापी मागीर दिता हापी चिकन खाऊ ना मामा केलं योगर्ट खाल्ला चिकन खाल्ला आणि बोलियां खाल्लें बोलियां खाल्लें मुगो तुवें बोलियां कितें हय आं बिना कितें मारता तें बरें मुगो बिना घालना तें हय बिना घाल नाही हापी कितें गो सॉरी ओके सॉरी हापा कितें डोंट डीट म्हणल्यार इंजेक्शन दिता म्हाका हय हापी करू हापा पळय रेडी जाली तशी केस करून जाय नाही ना वॉटरमेलन कशें जाता आनी ग्रेप्स कशें जाता आनी हे आपा किवी कशें जाता किवी गायज पळय कृष्ण येयला आमगेर आयज सांग आयज दीस कसो जालो तुजो आयज दीस बरो जालो बिकॉज हांव आतां हिंगसून येयला कन्वेंशनासून येयला स्लाव एज यू कॅन सी डिवायन आयज कितें केलें न्यू आमचो फादर डिरेक्टर हा ताका हें केलेलें आयज फादर थॉमस अटील फादर थॉमस अटील आनी फादर मार्टीन सो तेजे आयज हें जालें इंट्रोडक्शन बी जालें आमकां मिटींग बी जालें तेंची बारा फादर बरें या दोगी सो या गायज ते हिंगा वचोन येयला आतां स्लाव वचोन येयला ते आनी आमी आतां वयताय मिसा बेबी न्हेसून जालें बेजूचें उरलां बेजू मामा मसालो काडटा हाल्या बालती मा मिनियन कशी भोंवता मग ती हा मिनियन ते उदूय ते इवनिंग जालें 9 आनी बेजू मामा हिंगा हें कोत्ता हे सायडीन चिकन कोत्ता ती चिकन सो फाल्यां तें चिकन एक्चुली आनीक या दॅट्स इट फॉर टुडे गायज आयज आनी कांय ना आमगेर बेजो म्हूण तूं गेलो तेजे
हें करपा जे कामाची कितें आहा तेका सो तें तो प्रिपेर कोत्ता and yeah, that's it for today guys. I will see you in my next vlog, and this was a very short vlog, and I'll just end with share kindness and let love guide you. Bye bye.